कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत एके कार्यावळी निमतान मंगळारा कारापूर सरवण पंचायतीत आयिल्ले। यत्ना वाटे सरवण गावात रस्त्या कुशीक साचिल्लो कोयर पळोवन मुख्यमंत्री सावंतान तिडक उक्तायली। कार्यावळीत उलयतना कोयरा वेल्यान मुख्यमंत्र्यान कारापूर सरवण पंचायतीचेर फोग काडिल्लो। उपरांत बुधवारा पंचायतीन सरवण वाठारांत साचिल्लो कोयर काडून वाठार नितळ केलो। मुख्यमंत्री सावंत हांणी पंचायतीचेर तिडक काडिल्ली ती तांची भूमिका योग्य आशिल्ली अशें लोकांचें मत आसा। हाचे फुडें कोयराची समस्या निर्माण जावची ना हाची पंचायतीन काळजी घेवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। हो आतां कचरो आयज तेंच्यांनी काडलो हो कायम स्वरुपी हे लोक काडटले काय कितें आनी तेंच्यांनी काडपाक जाय। तेंच्यांनी हें सगळें काम आसा तें मुख्यमंत्र्यान तांकां एक आदेश दिला हांगा हो आदेश तेंच्यांनी पाळपाक जाय आनी जें आपलें पूर्ण लक्ष जें लक्ष त्या ह्या कचऱ्याचेर केंद्रीत करपाक जाय आनी हो सगळो कचरो आहा गांवांचो सगळ्या वाड्यांनी कचरो आसा गांवांनी कचरो आसा हो सगळो कचरो म्हणटा कायम स्वरुपी तेंच्यांनी मुख्यमंत्र्याच्या आदेशाचें पालन करपाक जाय अशें म्हाका दिसता। खरोखर तेंची भुमिका ही बरी आसली, मुख्यमंत्र्याची भुमिका ही खरोखर बरी आसली। ते तळमळीन इतलें काम करता आनी तांकां दिसता आपूण इतलें करता। मुख्यमंत्री म्हाका दिसना भाऊसाहेब बांदोडकरांचे हांव तांकां उदाहरण दिता भाऊसाहेब बांदोडकरांची पंक्ती आयज ते बसलेले आसा। इतलें काम करता ते सकाळी मेरेन ते रात मेरेन म्हाका दिसना रेस्ट घेता पूण तांकां दिसता जर आपूण इतलें करता जाल्यार बारीक बारीक ज्यो गोश्टी आहा उपरांत पंचायत जावं बाकीचे जे सगळे बाकीचे जेंका रायट आसा ज्या जाग्याचेर कितें वायट चलता ते प्रत्येकानी करचें म्हणून तांकां थंय उलोवचें पडलें आनी खरोखर तेंच्यांनी हें बरें उलयलें। ही देख आसा आनी ही देख घेवन सगळ्यो ह्यो आमच्यो डिचोली तालुक्याच्यो न्हू गोंयच्यो सुद्दां पंचायतीचे लोक सगळे हो कारभार आपलो सुरळीत करतलो आनी ह्या कचऱ्याचेर मेन लक्ष केंद्रीत करतले आनी हांव तांकां लक्ष केंद्रीत करचें म्हणून हांव सुद्दां तांकां शुभेच्छा दितां। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।